नमस्कार. आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके चायच्या भागात आम्ही आयिल्ली आसा पिर्ला केपें हांगासर. केपें हांगासर आमी पयलेच फावटी आयिल्ली आसा आनी आमचो आयचो भाग हांगासर आमी खेळटली तो आसा वुमन्स डे स्पेशल भाग. केपें पिर्ला हांगासर आमकां कसले नवीन टॅलंट्स पळोवपाक मेळटा ते आज पळोवया. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके चायच्या भागाची आमी सुरवात करता. आमी आसा पिर्ला हांगासर आनी आयचो खेळ रंगतलो तो श्री देवी महामाया हांच्या देवळाच्या आंगणात. आयचो आमचो भाग आसा तो महिला दिन स्पेशल आनी आमच्यो सगळ्यो ज्यो हांगासर महिला हांगासर जमिल्ल्यो आसा आनी आमकां उत्सुकता आसा की आज आमकां कसले खेळ पळोवपाक मेळटले आनी सगळ्यांच्या प्रश्नांची उतरां कशी दितली सगळ्यो बायल्यो आनी आमचे हांगासर कितले एंटरटेनमेंट जातले ते पळोवपाची खरेंच उत्सुकता आसा. तर चड वेळ काडनासतना आमी सुरवात करता आमच्या आयच्या भागात. नमस्कार. मी सगळं जमलो आसा तर स्वागत करता. थँक्यू. आईन आमचे बऱ्यापैकी स्वागत केल्लें आसा. आमी रोखडीच आतां आमच्या कार्यक्रमाची सुरवात करता. भरपूर उत्साह आनी मातशें टेन्शन हे सगळें आसतनाच आमी आमच्या फर्स्ट रावंडाक सुरवात करतली आनी आमचो फर्स्ट रावंड आसा तो फुगड्यांचो रावंड. आमच्या बरोबर आसा टीम ए आनी हांगासर आसा टीम बी. टीम एचे कॅप्टन आमच्या बरोबर आसा ते फुडें यो आनी टीम बीचे कॅप्टन मुखार ये. ओके, टीम एचे लिडर वळख करून दी. माझे नाव विधिका विजयानंद गावकर देसाय. हांव हाऊसवाईफ. ओके, आणि तुमी नाव सांग. माझे नाव शीतल रमेश फळदेसाय. ओके, दोगांय हाऊसवाईफ आसा पण सगळ्यांचे हॉबीज आसता कितें ना कितें. तुका कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? गावपाक आवडटा. ओके, सो म्हाका दिसता आमी कार्यक्रमाची सुरवातूच करुया. हेचे एक ल्हानशें आमी सॉंग आयकुया कित्याक आमचें निमित्त आसा आमी महिला दिन साजरो करता आनी हेच्या पेक्षा बरी सुरवात जावंक शकना. सगळ्या ठिकाणी शोधलं तुका तू शोधून लगेच मिळना, तू शोधून लगेच मिळना. दर्या दिसलो ना म्हाका लार मेळना, म्हाका येवचे असले तुझ्याकडे म्हाका वाट समजली ना. मोठ्यान ताळयो जावनी. असले तुझ्याकडे. थँक्यू. आनी तुमकां कितें आवडटा करपाक? तुमकां कितें आवडटा करपाक? म्हाका कितें अशें रांदपाक हें करपाक सगळें आवडटा. ती हुशार. रांदपाक म्हणटा की हांगा रांदपाक काय लावचें न्हय का? आनी कितें आवडटा? रांदपाक सगळ्यांकूच आवडटा. आमकां बायलो म्हणल्यार केन्ना रांदपाक आमकां सगळ्यांक आवडटा. आनी कितें आवडटा? पदां म्हणपाक आवडटा की ना तुका? त्या तिजे कडेन आयकूंकच जाय न्ही. 2 वळी म्हणटा. दोनूच ओळी म्हण तूं, पण म्हण. हे मेरे हमसफर जरा इंतजार तुम सदाए दे रही है मंजिल प्यार की. हे मेरे हमसफर एक जरा इंतजार तुम सदाए दे रही है मंजिल प्यार की. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें की हांगासर इतली ही काय बरी सुंदर गातात म्हणून? आयकल्लें? आयकून आशिल्लें. ओके, तुमकां फुडें आनी भरपूर कितें कितें पळोवपाक मेळटलें. डान्सूय पळोवपाक आसा तुमकां. सद्या तुमी पदांच आयकल्लीं आसा. सुरवात करुया आमच्या फुगड्या रावंडाक आनी पयलो प्रश्न कॅप्टनाक वतलो. जेका उत्तर येता तेंच्यांनी पयलीं ताळी मारपाक जाय. सगळ्यांक पयलीं ताळी जो मारतलो तेका हांव प्रश्न विचारतलें. प्रश्नाचें उत्तर फक्त तांच्यांनी दिवपाक जाय, कोणें प्रॉम्प्टिंग करप ना. ओके, रेडी? ओके. गोंयची सगळ्यांक पयली महिला मुख्यमंत्री. कॅप्टनाक प्रश्न विचारला थंय पळोवं नाका. येताले ताळयो मारा. शशिकला ताई. शशिकला काकोडकर सारखें उत्तर दिल्लें आसा आनी टीम एन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आनी टीम एक वता आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. प्रश्न तुमकां सारको आयक. भारताची पयली महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपती. तांकां उत्तर येना. टीम बीक उत्तर येता कोणाक खबर आसा? सांग. मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती. उत्तर चुकिल्लें आसा. हितून ऑडियन्साक कोणाक खबर आसा? प्रतिभा पाटील. सारखें उत्तर दिल्लें आसा. प्रतिभा पाटील. आणि नाव सांगा तुमचें. आणि मिता फळदेसायाक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. परत एक फावटी कॅप्टनाक मुखार हाडुया. मातशें टेन्शन जाल्लें आसा. प्रश्नांची उत्तरां म्हणलें काय ना टेन्शन येतात. एग्जामी दिवन खूब वर्सां जाल्लीं आसा. आतां एग्जामीची संवयूय ना आनी प्रश्नांची उत्तरां दिवपाची संवय ना. आनी बायलो म्हणलें काय ना आमी प्रश्न विचारपाक चड एक्सपर्ट आसता, उत्तरां दिवपाक मातशी कमीच फाटीच आसता.
सो म्हाका दिसता एका प्रश्नाची उत्तरां आमी सायडीकूच दवरुया आनी एक डान्स पळोवया तेंचो टास्क दिवया तांकां. आमचो हो टास्क आसतलो कॅप्टनाक डान्स करपाक जाय. जो कॅप्टन बरो डान्स करतलो ताका कॅश वतले. सद्या टीम ए कडेन 200 रुपया आसा, टीम बी कडेन अजून कांयच ना. पण जर तुमचो डान्स जर बरो जालो जाल्यार तुमकां 200 रुपया मेळटले आनी तुमचो अकावंट ओपन जातलो. सो आतां डान्स पळोवया सगळ्यांचो. म्हाका दिसता डिसिजन आमकां टफ ना. विनर आसा कोण? टीम ए चे लिडर आनी तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मारगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. सो तुमचे कडेन जाल्ले आसा 400 रुपया. डान्स करपाची संवय आसा कितें? फुगडी घालपाची. आतां फुडलो प्रश्न परत एक फावटी तुमकां. ओके. भारताची पहिली महिला पंतप्रधान. प्रश्न तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय आनी प्रॉम्प्ट कोण करनाका. इंदिरा गांधी. उत्तर दिला इंदिरा गांधी आनी उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी तुमकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. आतां जाल्ले आसा 600 रुपया. फुडलो प्रश्न तुमकां. तालिगांवच्या आमदाराचें नांव. तांकां उत्तर येना. टीम बी केता उत्तर. उत्तर दिला प्रमोद सावंत. उत्तर चुकिल्लें आसा. ऑडियन्सान कोणाक येता? ऑडियन्सांनी आतां कोणाक येना उत्तर. सो हांवूच उत्तर दिता. उत्तर आसा जेनिफर मॉन्सेरात आनी तुमकां उत्तर येना आनी तुमकां उत्तर येना ताका लागून आजून तुमचे पयशे सेफ आसात. परत एक फावटी टीम लिडर मुखार येयात. भारताची पहिली मिस युनिवर्सचो किताब कोणें मेळयल्लो? उत्तर सांग. सुस्मिता सेन. उत्तर सारकें आसा. सुस्मिता सेन. आनी परत एक फावटी तुमकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. सो आतां जाल्ले आसा कितले रुपया? 800 रुपया. आनी प्रश्न तुमकां ती उरल्या न्ही. बरी पयलीच कळकळटा. ओके आयक. सारकें आयका. हात आसा पूण पांय ना. गळो आसा पूण माथें ना. कोणें उलोवप ना मदीं. उत्तर फक्त दितली. सांग. हात आसा पूण पांय ना. गळो आसा पूण माथें ना. वांयगी. उत्तर चुकिल्लें आसा. टीम बीक उत्तर येतालें पळोवया. शर्ट. उत्तर दिला शर्ट आनी उत्तर सारकें आसा. आनी टीम बीक मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. तशेंच हांगासर कितले पयशे आशिल्ले? 800. ते वता टीम बीक. ओके. सो टीम बी कडेन तर जाल्ले आसा 1000 रुपया. आनी फुडलो प्रश्न वता. प्रश्न सारको आयक. भारताची पहिली बायल जी गव्हर्नर आशिल्ली. गव्हर्नर जावपी भारताची पहिली बायल.
तांकां उत्तर येना. टीम 1 उत्तर येता. कोणाक खबर आसा उत्तर तुमच्या पैकी 5 पैकी? तांकां उत्तर खबर ना. ऑडियन्सान कोणाक उत्तर खबर आसा? तांकांय खबर ना. उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा सरोजिनी नायडू. परत एक फावटी टीम लिडर मुखार येयात. आता पळय तुमकां चान्स आसा. तुम्ही सारखे चितात आनी उत्तर दिया. तांचे कडेन सध्या 1000 रुपया आसा आनी तुमचे कडेन कांयच ना. अंतरिक्षान वचपी पयली बायल भारताची. कल्पना चावला. उत्तर दिला कल्पना चावला आणि उत्तर सारखे आसा. आणि टीम एच्या लिडरान स्वता खातीर 200 रुपया तर कमयलाच आसा आणि हांगासर आशिल्ले 1000 रुपये परत तांचे कडेन वता. तुमचे कडेन आतां 1200 रुपया आणि हो प्रायज तुमकां दिला RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांच्यानी. हो शेवटचो प्रश्न आसा. उत्तर तुम्ही सारखे दिले जाल्यार पयशे तुमचेच कडेन उरतले. उत्तर जर तुमचे चुकले आणि हांकां जर उत्तर आयले सगळे पयशे तांकां वतले. आणि जर तांकांय उत्तर येना आणि तुमकांय उत्तर जर येना जाल्यार पयशे अर्दे अर्दे वाटून वतले. उत्तर सारखे. प्रश्न सारको आयक. तुमच्या भावाच्या चल्याच्या काकाची आवय तुमची कोण लागतली? तुमच्या भावाच्या चल्याच्या काकाची आवय तुमची कोण लागतली? आई. उत्तर दिला आई आणि उत्तर सारखे आसा. आणि तुमकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया. आणि तुमचे पयलीं कितले आशिल्ले? 1200. तुमचे जाल्ले आसा आतां 1400 रुपया. परत एक फावटी टीम 1 खातीर ताळयो. आमचो फुकटांचो रावंड हांगा सोंपिल्लो आसा. हांकां पळोवनूच दिसता कितले टेन्शन आयला तेंचे कडेन. सो तेंचें मातशें टेन्शन तांकां मातशें क्लियर करूनी मातशें रिफ्रेश जावनी. तोपर्यंत घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. विसव उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्वेलर्स. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आणि आमचो आयचो टास्क आसा तो हांगासर आमी एक टब दवरला आणि हांगासर बॉल दिल्ले आसा. 1 मिनटाच्या टायमान तुमकां फक्त 5 बॉल ह्या टबान घालपाक जाय. फक्त 5. ओके. सो पळोवया कोण जिखता आणि कोणाक मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. रेडी? नाव सांग तुझें. ओके. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. क्लॅप क्लॅप करा त्यांच्या खातीर. येस. 2 3. व्हेरी गुड. 4. स्टॉप. जस्ट मिस झाली. फक्त 4 बॉल घालपाक ती पावली. बऱ्यापैकी ट्राय केली. मोठ्यान टाळ्यो दिवया. आता कोण ट्राय करतलो? पण इझिली होता. नाव सांग तुझे. ओके. उर्मिला फळदेसाय ट्राय करतले. रेडी? स्टार्ट. 1. 2. 3 नाही. स्टॉप. टाइम सोंपिल्लो आसा आणि बऱ्यापैकी ट्राय केले. परत एक फावटी 4 बॉल घातिल्ले आसा. नाव सांग. ओके. योजना फळदेसाय. सगळी फळडे आसात कितें हांगासर? ओके. रेडी? स्टार्ट. बँड करप ना. स्ट्रेट राव. 3. 4.
4 5 5 बॉल घातिल्ले आसा. आता हिका चॅलेंज कोण करता? 5 पैकी पेक्षा चड कोण घालून दाखयता? टास्क आशिल्लो आमचो 1 मिनटान 5 बॉल घालपाचे आणि योजनान तो टास्क पुरो केल्लो आसा. पण योजनाक चॅलेंज करपाक करिश्मा आयिल्ली आसा. ती म्हणटा आपण 5 पेक्षा सुबेज घालूं शकता खंय. सो पळोवया ती चॅलेंज तिजो एक्सेप्ट करता की ना सारको तो. ओके रेडी स्टार्ट. पाटी पाटी बँड जाणार. 1 2 स्टॉप. टाइम सोंपिल्लो आसा. टाइम आशिल्लो फक्त 1 मिनिट. 1 मिनटान 5 बॉल योजनान घातला. करिश्मान ताका चॅलेंज केली की आपण 6 बॉल घालतले म्हणून. पण तो चॅलेंज जो थ्रू जालो ना. खेळ 1 मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आमचे आयच्या रावंडाचे विनर थारता योजना फळदेसाय आणि योजनाक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड आणि हो रावंड आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. टाळ्यो मारपाक हांगा सगळे कंजूसी करतात खरे, पण पळोवया उलोवपाक कितली हुशार आसात की ना ती. खेळूया आमचो फुडलो रावंड. खेळ 1 मिनटाचो रावंड आमचो हांगा सोंपिल्लो आसा. आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आज आमी तुमकां टॉपिक सिलेक्ट करपाक दिवची ना. आज आमी सेलिब्रेट करतात आमचो आयचो स्पेशल भाग महिला दिना खातीर. ताका लागून आमचो आयचो विशय आसलो तो बायल. आणि बायल ह्या टॉपिकाचेर आमचे जे पार्टिसिपंट आसले तांकां चडांत चड बायले बद्दल उलोवपाक जाय. बायल म्हणजे बायलेक एक आपल्या सगळी घराची माहिती पडपा जाय. तेन्ना बायलेक सगळी संवसाराची आपल्याक हें आसपा जाय की कितें केल्यार कशें जाता, भुरगीं बाळां कशीं सांबाळपा जाय, आपले संवसार कसो करपा जाय हें सगळी बायलेक समजोवपा जाय. तेन्ना बायलेन आपली कशी फुडें वचपा, कितें करपा जाय कशें तें सगळी पळोवपा जाय. तेन्ना एक भुरग्याक लग्न करपा जाय जाल्यार ताका शिक्षण शिकोवन कशें करपा, कशें फुडें वचपा जाय तें आपल्या बायलेक सगळी घरांतली माहिती कळपा जाय. अशी प्रमाणान आपल्यान बायलेन सगळे आपली एक हिम्मत करून आपल्या कसली काम करपा हें करपा तितून फुडें सरपा हें करपा काम हें घेवपा जाय. फुडें वचपाक एक लाभ घेवपा जाय आणि तें आपली सगळी करून सांबाळ आपली जिवनाची सगळी सार्थक करपा जाय. अशें प्रमाणान तें सगळी फुडें वचून आपली सगळी कामां करून घेवपा जाय आनी लोकां फुडें एकमेका फुडें वचपा करपा येवपा तें सगळी पळोवपा जाय. कशें वचप, कशें येवप, कशें उलोवप, कशें शिकप हें करून आपली स्टॉप. बायलेक सगळो हुस्को आसता. बायलेक सगळो खंय वचपाची जिद्द आसता. बायलेक सगळें टेन्शन आसता. बायलेक सगल्यो खबऱ्यो आयकोपा आसता. बायलेक सगळो धंदो सांबाळपा आसता. बायलेक भुरग्यां सगळें सांबाळपा आसता. बायलेक कसल्या फंक्शनां वचपा हुस्को उरता. बायलेक घर सांबाळपा हुस्को उरता. बायलेक रांदपा हुस्को उरता. बायलेक सगळें टेन्शन आसता. बायलेक सगळें टेन्शन घेवन सगळें सांबाळून फुडें वयचें पडटा. बायलेक वचना जाल्यार बायलेक फुडें वचपाक जाय अशोय बी हुस्को उरता. बायल म्हळ्यार एक हुशार आसता. बायलेक कितले त्रास पडो, बायलेक कितले त्रास घेवन बी बायल फुडें वयता. बायलेक भंय दिसना. बायलेक सगळी सांबाळून सगळी करून बायलेक शक्ती बी येता. बायलेक कामाची बी भरपूर उमेद आसता. बायलेक सगळ्या भोंवपाची उमेद आसता. बायलेक खूब त्रासय पडटाय. बायलेक दुखय आसता. बायलेक सुखय आसता. बायल सगळे खूप सुंदर उलयला ती. उले उले नॉन स्टॉप उले हाचे विनर थारता रंजिता गांवकर आणि तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड हांगाच सोंपिल्लो आसा. फुडले रावंड खेळचे पयलीं घेव एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येया. आनी तुमी पळयतात आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट्स जरा हटके. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट्स जरा हटके. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी हो रावंड आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड. आणि आमचा आयचो झटपट फटाफट रावंडचो टंग ट्विस्टर आसा तो कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का पापड कच्चा पापड. सोंपोसो आसा म्हणा एक फावटी
कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का पापड कच्चा पापड. चडान चड फावटी कोण म्हणटा ताका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅनोरमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. ओके, सुरवात तुमच्या पासून. कच्चा पापड पक्का पापड पप्पा पापड कच्चा पापड पक्का पापड, कच्चा पापड कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का पापड कच्चा पापड, कच्चा पापड पक्का कच्चा पापड पप्पा पकड पप्पा पापड. कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का पापड कच्चा पापड, चुकली चुकली कच्चा पापड पक्का पापड पक्का चुकली चुकली कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड कच्चा पापड कच्चा पापड चुकली चुकली कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का पापड चुकली चुकली कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड चुकली कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का पापड कच्चा पापड, कच्चा पापड पक्का पापड, पक्का चुकली चुकली कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड कच्चा पापड कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का चुकली कच्चा पापड पक्का पापड पप्पा कच्चा पापड पक्का पक्का पापड कच्चा कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड कच्चा पापड, कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड कच्चा पापड, पक्का पापड कच्चा पापड, चुकली चुकली कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड कच्चा पापड, 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 कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड ओके कच्चा ओके पापड. 7 फावटी झाली. चल आमचो झटपट फटाफट राऊंडचो आमी एक सोपोसो टॉंग ट्विस्टर विचारलो पण तो कोणाकूच जमलो ना. पण आमकां फायनली एक विनर मेळिल्ले आसा. प्रणाली फळदेसायाक मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅनोरमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता खेळूया आमचो आयच्या भागातलो फायनल राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडची आमची आयची गेम आसा कितें ती पळोवया कसली ती. जरा हटकेचो आमचो आयचो भाग आसा तो वुमन्स डे स्पेशल भाग आसा आणि आमचे सगळे बरे बरे राऊंड जाल्ले आसा. सगळ्यांनी भरपूर एक्सायटमेंट दाखयल्ले आसा आणि आता वेळ आयल्लो आसा आमच्या लास्ट राऊंडचो जो आसा आमचो चक दे राऊंड. आणि आमच्या आयची चक दे राऊंडची गेम आसा ती तुम्ही पळोवंक शकता फाटल्यान की सगळ्यो बायल्यो रावल्या तोंडान स्पून आणि मार्बल गड्डो धरून आणि तकलेचेर दवरला बूक. खरें म्हळ्यार बायलेची लायफूच अशी तांकां भरपूर तारेवेली कसरत करची पडटा, सगळें सांबाळचें पडटा, बॅलन्स करचो पडटा आणि होच बॅलन्स ह्यो बायल्यो करतल्यो. आणि जी बायल जिखता तो राऊंड ताका मेळटले ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. तशेंच हे डिस्कावंट कूपन तेजे तांकां मेळटले मेकिंग चार्जीसाचेर 40% डिस्कावंट. सो पळोवया आज कोण लकी विनर जाता ती. सो आमी आमच्या बायलांक सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की हांगा समोरची लायन आसा ती तांकां पार करपाक जाय आणि सगळ्यांत पयली जी बायल बूक आणि स्पुनाचो गड्डो आशिल्लो घेवन सारकी थंय पावता ती जातली विनर. आणि आमचो आयचो भाग जो आसा तो परत एक फावटी तुमकां सांगता की आमचो वुमन्स डे स्पेशल भाग आसा. आणि तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा बायलांक हे न्हेसपाक आवडटा, खूब भांगर घालपाक आवडटा. आणि जर तुमकां अशेंच वेगवेगळे डिझायन्स जर तुमकां नवीन पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांकां मुद्दम भेट दियात. आता खेळूया आमचो फायनल राऊंड चक दे राऊंड. रेडी स्टार्ट. सगळ्यांत पयली कोण पावता ती विनर. हा ओके. पिर्ला हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो वुमन्स डे स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. आयच्या चक दे राऊंडचे विनर जाता सर्वदा फळदेसाय आणि ताका मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. तशेंच 40% डिस्कावंट कूपन ऑन मेकिंग चार्जीस. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडल्या भागात रोखडेच भरपूर प्रायज आणि भरपूर एक्सायटमेंट घेऊन येतात तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट जरा कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड. माझ्या धावाना कच्चा पापड पक्का पापड पक्का पापड कच्चा पापड पप्पा आमच्या आयच्या चक दे राऊंडचे विनर जाता सर्वदा परत घेता आमच्या आयच्या चक दे राऊंड प्रायड ऑफ पोंडा पॅनोरमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडेन हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन.